वास्को भजनी सप्तका उत्सव यशस्वीपणान पुराय जावचे खातीर वास्को भजनी सप्तका समितीन जांबावलीच्या देवळात नाल अर्पण करून दामबाबाचो आशीर्वाद घेतलो। धार्मिक परंपरे प्रमाण केल्ल्या ह्या विधींतल्यान उत्सव सुटसुटीत आनी यशस्वीपणान फुडें व्हरपा खातीर प्रार्थना केली। ह्या वेळार वास्कोचो आमदार दाजी साळकार आनी समितीचे पदाधिकारी तशेंच व्हडा प्रमाणात भक्त हजर आशिल्ले। आज वर्ष पद्धतीप्रमाणे सगळी भजनी सप्ताची कमिटी आज हांगा नाल्ल दवरपा आयल्या आनी सदांच आमी ह्या वर्सा हांगा येवन नाल्ल दवरून मागीर खऱ्या अर्थान भजनी सप्ताची सुरवात करता। यंदा सगळे मुरगांवांतले लोक आमी येवन हांगा दामबाबाच्या चरणी येवन म्हणजे जामावले आमी नाल्ल अर्पण केला आनी येता त्या 18 आनी 19 जेन्ना सप्ता जातलो आमकां सगळ्यांकूच खबर आसा सप्ता केन्ना येता आनी केन्ना आमी देवाचें दर्शन थंय घेता हाजी उत्सुकता ही सगळी आमकां वर्सभर लागून उरता। तातूंत भितर फेरी येता, खाजेकार येता, बाकीचे सगळे येता आनी एक बरें वातावरण फुडले 7 दीस म्हणजे 18 तारीख ते 7 दीस आमी वास्को भितर पळयता। आनी आयचो हो नाल्ल दवरपाचें कारण म्हणजे आमी राखण ही सप्ताह बरो जावचो म्हणून निर्विघ्नपणे पार पडचो म्हणून आनी फुडले वर्सभर आमच्या सगळ्या मुरगांवकारांक बरें आयुश्य आनी आरोग्य लाभचें हाच्या खातीर वर्सान वर्स मुरगांवची ही कमिटी हांगा येवन नाल्ल दवरतात। ताच्या खातीर आमकांय खूब बरें दिसता की सगळ्यांचे चिंतून म्हणजे पुराय वास्कोचे चिंतून ते आज खंय तरी फुडें सरिल्ले आसा आनी वास्कोचो सप्ताह म्हणजे एका धर्माचो सप्ताह न्ही, हो सगळ्या धर्माचे लोक हे सप्ताक मानतात आनी आमी पळयतात की लायनीन पसून विविध प्रकारचे लोक म्हणजे मुसलमान पासून क्रिस्तांव पासून लायनीक रावन दामबाबाक आपली म्हणजे नमस्कार घालतात, तांचे कडेन आशीर्वाद मागतात। वास्कोचे सगळे भाविक आज दामोदर म्हणजे जांबावले येवन आमी वर्ष पद्धती प्रमाणे श्रीफळ अर्पण केले आनी आयच्यान आमचो खरो म्हटल्यार सप्ताक सुरू असो दिसता। आज म्हणजे इतले मेंबर्स हांगा सगळे जमलेले आसा आनी सगळे हांगा वास्कोच्यान स्पेशली येवन देवाचें दर्शन घेतले आनी आयज आमी श्रीफळ दवरून आयज प्रसाद घेतलो म्हणजे आमकां सप्ताक करपाक फुडें बरे भशेन जावपा खातीर आनी तो बरे भशेन जातलो। तेंच्यांनी सगळ्यांनी म्हटला त्या प्रमाणे ह्या वर्सा म्हाज्यानी खरोच बरो कार्यक्रम करपाचो आसा, बरे गायक हाडपाचे आसा, कार्यक्रमूय जसो सुटसुटीत जाता पळय सुंदर असो करपाचो आसा आनी तो हांव करतलो ह्या वर्सा। तशेंच अख्ख्या गोंयच्या लोकांक हांव विनंती करता 18 आनी 19 तारखेक सगळ्यांनी देव दामोदराचें दर्शन घेवचें आनी सगळ्यांनी येवन बरे शिस्तीन सगळ्यांक जाय तशें हांव तांकां दर्शन दितलो। वार्षिक पद्धती प्रमाणे आमची प्रथा आसा की दामोदर भजनी सप्ताह सुरू जावचे पयलीं आमी दामबाबाक हांगा येवन नाल्ल दवरून सांगणें करता की सगळें वेवस्थीत जावचें म्हणून आनी ही पारंपारीक आमची जे वर्साची आहा ते प्रमाणे सगळे आयले आनी बरोबर सगळे आमचे मेंबरूय आयले आज बऱ्या व्हडले संख्येन आनी मेन म्हणजे आमचो वास्कोचो आमदारूय आयला आमचे बरोबर। हांगासर 127 वर्सां पयलीं आमचे वास्कोचे प्रतिष्ठीत नागरीक येयलेले कित्याक तर महामारी जाल्लेले म्हणून आनी तेच्या नंतर हे मूळ जांबावले हांगसून श्रीफळ व्हरून थंय पुजा करून ते महामारी गेली जाल्यार हांव सगळ्यांक विनंती करता की आमचे गोंयचे लोकांक आमी हिंदू समाज अन्नप्रसाद करता नानाबाब अध्यक्ष आमचे त्याच्या अध्यक्षते खाली जाल्यार सगळ्या सोयऱ्या दायऱ्यांक सांगता की 12:30 आमची आरती जाता नंतर 1-1:30 उपरांत महाप्रसाद अन्नप्रसाद आसतलो त्याचो लाभ घेवचो आनी सगळ्यांक देव दामोदराचें दर्शन घेवचें आनी तुमच्या सगळ्यांक देव दामोदराची तुमचेर कृपा दृश्टी आसतली आनी तुमच्या सगळ्यांच्यो मनोकामना पूर्ण जावच्यो।